The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ जीएसबी विवर्सांक नमस्कार. जीएसबी समाजाच्या नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजेन्स इंडिया या कार्यक्रमाक तुम पूरे जनाके मोगान स्वागत. आयच्या संचिकेच्या फर्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येवचे आसाची जान्हवी कामत. नमस्कार. नमस्कार. खंयच्या पद म्हणचे आसात? ಏನು ಧನ್ಯ ಹೇಳೋಲಕ್ಕುಮಿ. ऑल द बेस्ट. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ತಾನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ತಾನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟ ಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟ ಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ. ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಗುಣನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಗುಣನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂತ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂತ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು. ಚಿತ್ತ ಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು. ಚಿತ್ತ ಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು.
जान्हवी अपास सीझन 2 नंतर यांच वेदिकेर आता परफॉर्म करतस कश फील जातस एक्साइटमेंट चॅलेंजिंग जजेसाला कमेंट्स घेऊया आम्ही कशी असेल परफॉर्मन्स म्हणून सांगू न्हू शेणे माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसलं ಜಾಹ್ನವಿ नमस्कार ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಮಳ್ಳ ತು ಆಜಿ ನು वय फुल कॉन्फिडन्स नु वय पय लायक मळणा देवता थँक्यू कसं सांगता मला रे म्हणता म्हणताची सूक्ष्म विषय केला असता वय ते सूक्ष्म विषय केलो गमन दवरता येता साहित्य प्रेझेंटेशन करताना देवा तो आलाप करताना देवा त्या पक्का असं असतात वय त्या सांगून येवची न्ही तुका तें फील जाता वय. तुवें आयकतना तुका कळटा हांव खंय थंय सोर चुकलो खंय आमगेल मिस जालें म्हणून वय तें तूं करेक्ट केलें म्हण जाल्यार रे तूं व्हेरी गूड सिंगर जाता म्हणून नो डावट देतवा आनी की फ्युचरस देवा शिकता राब भजन म्हणता राब दास परंपरे करता राब तंतू कृषी करता राब तुका लायक फ्युचरस देवा तूं लायक म्हणला आजी भारी कॉन्फिडन्स जावन भक्तीपूर्वक जावन म्हणला भार लायक जावन देवा येता थँक्यू मामा मस्त धन्यवाद शेणे माम नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशें आशिल्ला ಜಾಹ್ನವಿ कशी असतेडा हांव आराम आसा सर तुमी आय एम फायन चंद जाला अम्मा म्हणाले मस्त चंद जाला व्हेरी 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 गुड चंद म्हणा तू एक कसं म्हण रे हांतू दोन चार कडेन एक सेकंड स्टांजा आस पळय तें तूं कसं म्हणणार तुज्या लाकी वय कसं लाय छत्र चामर म्हळ्यार आमी देवाक सेव करता पळय वय. तंतू लक्ष्मी मुखारी रब्बून करता म्हणून मुखारी तकून तशी नयता जर तू छत्र चामर व्यजन पर्यंक हे चारी आयटम वय. वय वय वय. छत्र म्हणा कसले छत्र देवा वयर दवरचे छत्र छत्री सत्य चामर म्हणा कसले चामर वय छाम वय वय व्यजन म्हणा कसले आयणो हम्म. पर्यंक म्हणा कसले हंतुळ हां हे छत्र चामर व्यजन पर्यंक हे चारी आता आम्ही देवा पडल्या घालतात ते वय वय कृष्णा की कसं की आता रामनवमी रामाला पूजा करताना रामाक एक हंतुळशे करून आम्ही न्हीद काडयतात ते वय वय कृष्णाक पडल्या घालतात कृष्ण जन्माष्टमी ते दिवस आम्ही हंतुळ तयार करतात ती तशीची आता स्वाम्याला देवा पूज जातना की देवस्थानातू दनपारा पूज जातना छत्र चामर व्यजन पुऱ्या धोरण पूज करतात वय वय जाल्यार लक्ष्मी आम्ही पुरा त्या पुरा साधन हाणू पूज करता तसल नाही वय आम्ही अंगडी तकून की हाणू करतात लक्ष्मी तशी नाही काही तीची छत्र जाता तीची चामर जाता तीची व्यजन जाता तीची पर्यंक जाता ती पर्यंक जावन प्रळया वेळारी परमात्माक हंतुळ जावन आस्त ಕೈ ती ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಸ್ಸಲ್ ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿತ್ತಚರಿತನಯಮ ಚಿತ್ರಚರಿತ चित्रचरित चित्तचरितनय चित्रचरित म्हणा कसं म्हणणार गोतस की चित्रचरित म्हणणारी असंख्यात अनंत महिम आशिल तसल देव तागेल महिम एक लायक ना इन्फिनिट तितलेक अनंत महिम आशिल तसल परमात्माला सेवा ती करता इताक म्हळ्यार त्या पुरा ती जावन करता आम्ही करू साध्य ना तशें जाल्यार आमी तीची धन्य आमी नाही ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಇತ म्हळ्यार ती जत्ता आमकां जेवचें साध्य आसना आमी केवल नरहुळू हें चेडा हाजेर तूं एक दोनीच कसं म्हळ्यार तूं आतां गरुड गमन नाद पुरंदर विठ्ठला म्हण आलाप केलें पळय विठ्ठला म्हण आलाप करचें गतीना इता म्हळ्यार पद आसची लक्ष्मी वैरी वै वे नाही वय त्यातून तूं कसं करचें गरुड गमन नाद पुरंदर विठ्ठला विठ्ठल ना म्हणू मागीर अकारारी आलाप करी ते सम ती एकलो कोण पळय हांवें ते त्याची आलाप विठ्ठलना जायना पडे विठ्ठल ना म्हणू मागीर आलाप अशीची आलापारी म्हण चेडा एकलो म्हणमा गरुड गमननु आद पुरंदर विठ्ठलना सेविसुवಡು गरुड गमननु आद पुरंदर विठ्ठलना विठ्ठलना
हां विठ्ठलना म्हणूयात नो प्रॉब्लेम विठ्ठलना म्हणा नो प्रॉब्लेम येस गरुड गमननु आद पुरंदर विठ्ठलना 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 गरुड गमननु गुड इफेक्ट कसे असतात दुसरे नमुनस दुसरं नमन मात्र नाही साहित्या काही न्याय वय नाही वय 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 तशी तू एक काम करी नेक्स्ट राऊंड आयो येत आहे जायत ना वय ये ना वय येत हां गुड धन्यवाद मस्त धन्यवाद नाईक मॅम कॉंग्रॅच्युलेशन्स नेक्स्ट राऊंड आक थँक्यू सिलेक्ट झालेला थँक्यू सेंचुरी वॉइस ऑफ JSB सीझन 4 तो आमी गेलो टू सीझन 2 चे जानवी कामत बेंगळुरातून फर्स्ट राउंडाक डायरेक्ट जावन सिलेक्ट जाल्ले आसा ती जानवी वेलकम टू द शो थँक्यू कश फील जाता आसा सीझन 4 येवन मस्त एक्साइटमेंट जाता आसा आनीक मस्त कॉम्पिटिशन वे आसा ह्या फाटी म्हणून चॅलेंजींग बी दिसता आसा ओके जानवी मस्त यंग एजान तुम्ही सीझन 2 पार्टिसिपेट केलाय सो हें मे बी तुमकां 2-3 इयर्स गॅप मेळ्ळात सीझन 4 येताना सो आतां तुमगेल्यान तुमी कशी चेंजीस केला ह्या सिजना खातीर तुमी कसं स्पेशल ट्रेनिंग घेतिल्लें आसा तुमी तुमगेल्या सिंगिंगान कसो चेंजीस केलेलो आसा स्पेशल ट्रेनिंग दुसरेलचें न्ही हांव ट्रेन करून घेतिल्लें म्हळ्यार हांव प्रॅक्टीस करून ह्या फाटी आनीक चड हार्ड वर्क केलें म्हणून लास्ट टायमाक ह्या फाटी थोडे डिफरन्स दिसचे पुरो म्हूण हांव लेखून आसा येस जानवी ऑल द व्हेरी बेस्ट तुमगेल बेस्ट परफॉर्मन्स तुमी दितंच म्हूण आमी लेखता सांची ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू आता आमगेल मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट चैत्रा भट सगळ्यांक नमस्कारू खंयच पद म्हणून असेच ಸುಮ್ಮನೆ ದೊರಕುವುದೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಿವ್ಯ ನಾಮವು ಮನು ऑल द बेस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮ್ಮನೆ ದೊರಕುವುದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ದೊರಕುವುದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ದೊರಕುವುದೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಿವ್ಯ ನಾಮವು ಸುಮ್ಮನೆ ದೊರಕುವುದೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಿವ್ಯ ನಾಮವು
परफॉर्मन्स कशी जाला म्हण जजेस जाला निमगे नवा मल्ली माम हांगेला परफॉर्मन्स कशी आशिल्ला भारी लायक सांगला चैत्र व्हेरी नाईस कोणाला कंपोजिशन या गोतास की कोण संगील गोतास की ना म्हाका क्लासान शिकयले सॉंग हें हां तशी कोण गुरु तुगेले हांव म्हळ्यार ही संगीत क्लासान तूं म्हगेले गुरून शिकयलें हें म्हाका कोण गुरु अनंत हेब्बार म्हणून अनंत हेब्बार केदनाय ह्या एक मालगडे केदनाय सांगता ती की पद सांगताना ह्या कोणाले नवे आता पुरंदरदासाला कर ती सांग का म्हणून सांगितली ती कळली तुका भाई नवे वय केलं पडी त्यामुळे सोडता ती कोण सांगेल म्हणून कळना कोण बरेल कळना हें थोडे कलेक्ट कोरणी होची लायक कोण सांगे इता म्हळ्यार प्रेजेंटेशन इतलें लायक आशिल्लें लायक सांगला तुवें सांगताना कसल म्हळ्यार त्या पुरा ओट्ट घेवन आयला रे आनी खंयची खंय चांग जाताल केन्नाय कीप इट अप ऑल द बेस्ट थँक्यू धन्यवाद मल्ली माम नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्ला चंद जाला मा चैत्र थँक्यू चंद म्हणा हें सेकेंड चरण आसा पळय ते कळो साहित्य सांगमा ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಕಂತುಪಿತನ ನಾಮ ಅಂತರಂಗದೊಳಿಟ್ಟು ಹಾ. ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾದ ಬಗೆ ನಾದ ಬಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗದೆ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾದ ಬಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೊರಕುವುದೇವೆ ಅರ್ಥ ಉಲ್ಟಾನೋ ಜತ್ತಮ್ಮ ನಯವೇ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೊರಕುವುದೇ ತ್ಯಾಸಮ್ಮನವೇ ಕಂತುಪಿತನ ನಾಮ ಮಗಿರಿ ಅಂತರಂಗದೊಳಿಟ್ಟು ವೈವೇ ಕಂತು ಪಿತ म्हणा ಗೊತ್ತಸ್ವೆ ಕಂತು म्हणारी मन्मथ पिता म्हणारी मन्मथ आल बाप्पसू कोण नारायण तसल त्या नारायणाने नामस्मरण मना भितर दवरनु निश्चिंत जायनातिले सुमने दೊರಕುವುದೇ म्हणाले अर्थ तू सांगिले नाद बगे म्हणताना कसं जात म्हणारी ಕಂತು ಪಿತನ ನಾಮ ಅಂತರಂಗದೊಳಿಟ್ಟು ಮಗಿರಿ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲವ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತನಾದ ಬಗೆ ಮಳಿ ಕೂಡಲೇ निश्चिंत जल्ला लेक मेळतवे मेळकात्नवे न्ही अर्थ उलट ते तसल पुरा शब्द ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन घेवका मा अदरवायज चंद जाला तूं म्हणलें नो प्रॉब्लम एट ऑल वरलेलो कसलेय शब्द जावं कसलेय मिस्टेक ना आमी कशें म्हळ्यार आमकां ते आयकता आनी ते शब्द गोत आशिल्ले मितीन तशें दिसता तूं म्हणलें एब्सोल्युटली फायन करेक्ट आशिल्लें स्वरार्की चंद कोण म्हणा तूं की भारी चंद ट्यून कोणाल म्हूण एक निमगोन तूं नेक्स्ट रावंड आयत आनी सांग आमकां कळची खातीर भारी चंद कोण केला इता म्हळ्यार एक पदाक एकली मस्त तांगेलें आशिल्लें पुरा नॉलेज घालून चंद ट्यून करूं ट्राय करता ते आमी म्हणटना ते आनी एकल्या कळ्ळ्यार चांग न्हू कोण केल्लें म्हणून आतां पुरा डुप्लिकेट हा टायमात पुरा युट्यूबात एकल्यान केल्लें ट्यून 50,000 जन म्हणत असतात त्या ओरिजिनल केलेलं पाप काही असं म्हणून गोता मेगेले पद जाय जलाल जला तशी सांगिले हवं तसल कालू तशी कोण केलेलं म्हणून कळणारी मस्त चांग येते ताजी खातीर भारी चंद म्हणला मा तूं देव बरें करो थँक्यू सर मस्त धन्यवाद नायक माम थँक्यू थँक्यू आता आमगेर मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट कौशिक रमेश प्रभू कौशिक खंयचे पद म्हणून आसत श्रीनिवास आणि नेपाली सॉंग ऑल द बेस्ट थँक्यू श्रीनिवासा वेंकटेशा श्रीनिवासा वेंकटेशा श्रीनिवासा नीने पालिसो श्रुतजन पाला गानलोला श्री मुकुंदने देवा वेंकटेशा नीने पालिसो श्रुतजन पाला गानलोला श्री मुकुंदने ज्ञानमाल्पा सज्जनरा मानदिं परिपालिपा
पालिसो श्रुतजन पाला गानलोला श्री मुकुंदने वेंकटेशा नीने पालिसो श्रुतजन पाला गानलोला श्री मुकुंदने
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ ಪಾಲಿಸೋ म्हणलं भजन म्हणलं असं जजेसाला निमगुया कशी जाल्ला म्हूण सांगू न्हू शेणे माम हांगेल परफॉर्मन्स कशें आशिल्ला तुका कशी फील जाता मध्य बिगेन वायसने फुटून आसता त्याने तें एक नॉर्मली आसता जाता तें व्हड न्ही कसं म्हळ्यार हें भारी ओल्ड ट्रेडिशन भजन हें पुरा कळ्ळें लायकून प्रेझेंटेशन केलां तुवें तुगे वॉयस भायर लायकस तूं कसं जालें तें सदुपयोग करून घेना आनी काही आनी तूं घेतना तें रिदम्स पळय जितके फास्ट जाल्लें तुका तें फील करूं जायनाशिल्लें श्री मुकुंदाने म्हूण सोन व्होन घालता तशें तें रिदम चिक्के तूं स्लो घेतलें जाल्यार आनीक लायकून विस्तार करून म्हणचें जाता तशें कळ्ळें तें कशें फील आसा पळय श्रीनिवासा नीने पालिसो म्हणून कळ्ळें हें पुरा सूक्ष्म विशय चिक्के पुरा गमन दवरी तुगेलें वॉयस भारी लायक आसा तेवा तूं खंय भजन एक हाका पुरा म्हणची नांव भजन मंडळी वाटतं ಇವತ್ತು हां म्हण तशी म्हण तें अभ्यास जाता आनी साहित्य विशय तुका मिगेल पेस्टेड नायक माम सांगतालो बट रागाचें हें पुरा तूं ಸ್ವಲ್ಪ गमन दवर राग कशें येता तें म्हणून कळ्ळें ताजे फील ताजे भाव कसो जालें तें साहित्य भाव कसो जालें म्हणून हें पुरा मना दवर मनात इनवॉल्वमेंट जावन तूं म्हण जाल्यार आनीक लायक तुका फ्युचर आसा तेवा लायक करून म्हण तुका वॉयस लायक आसा हे प्रायरी तुका इतलें लायक करून वॉयस आसतना तूं आनीक तुवें प्रॅक्टीस केल्यार भार लायक करून म्हण येता देता बेस्ट ऑफ गुड लक लायक जाला देता धन्यवाद थँक्यू मस्त धन्यवाद शेणे माम नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशें आशिल्ला कौशिक चंदमळा देवा तूं चंदमळा हें तूं फास्ट म्हणलेलास पळय तूं भजन आयकलें नवें पद नवें वय वय भजन येत पुरा इतलें फास्ट म्हणटा ते न्हय वय वय तें फास्ट तूं म्हणलेलें व्हड ना नो प्रॉब्लेम तूं एक पॉयंट स्लो म्हळ्यार शंकरान सांगलें म्हणके एफेक्ट चड आसता आशिल्लें बट हें कसलेंय तूं वायट कर न्ही तें हें टेम्पोर म्हळ्यार ते साहित्य भाव संपूर्ण करेक्ट आशिल्ले साहित्य भावाक कसलेंय तोंदर जायनी देवा लागीं म्हणे आर्द्रता एक दैन्य जावन देवाला मागचेंच पळय त्या तूं समज सांगिलास मस्त छंद जाला तूं म्हणलेलें कांय तोंदर ना मागीर नॅचुरली वॉयसाक तेका कोणा सगळ्याकय जाता तांकां हांकां म्हण न्हय खंयचेय सिंगराक एनी टायम ताची बगे वरी करूं ना इतें उडगास कळना हांवें आमी कितली छंद करून म्हणून साध्य आसा तें मात्र आमगेलो प्रयत्न वरलेले आमी देवा सोडचें न्हय वे तशें करचें जायत न्हय जय धन्यवाद छंद जाला इतें देव बरें करो धन्यवाद धन्यवाद नायक माम धन्यवाद कौशिक थँक्स आता आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट दीप्ती प्रभू दीप्ती सीझन 2 रनर अप वापस ह्या स्टेजार येवन आतां परफॉर्म करूं आसा कशी फील जाता मस्त एक्सायटेड फील जाता सर खंयचें पद म्हणूं आसा श्रीपती पादारविंद सेवे ಎಂಬೋ ऑल द बेस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರಮರುತ ಸ್ತುನ್ವಂತೆ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈ ವೇದೈ साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीपति पादारविंद सेवेयೆಂಬೋ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು
ನಮಗಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು ಶ್ರೀಪತಿ ಪಾದಾರವಿಂದ ಸೇವೆಯೆಂಬೋ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಾಗಿನ ಬಳಲಲಿಲ್ಲ ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಾಗಿನ ಬಳಲಲಿಲ್ಲ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ದಂಡಿಸಿ ವೀಳ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆಯೊಳಿಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು ಶ್ರೀಪತಿ ಪಾದಾರವಿಂದ ಸೇವೆಯೆಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮಗಾಯಿತು दीप्ती परफॉर्मन्स कशी आला म्हणून जजेस आला निमगे नावा मल्ली मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्ला देप्ती नमस्ते मॅम लायक जाल्ला म्हणून हांव सांगना इता म्हळ्यार तें तुका गोतस अप्रतिम जाला थँक्यू मॅम हां आनी एक कसल म्हळ्यार हें कंपोजिशन कोणालें नायक मम्मा हय शाबास म्हळ्यार तूं दावचे पुडी कोरून अशा पुरया करेक्ट बाय अशा पूर्ण वय खंडित ते कन्नडान सांगतात पळय दीप्ती चिಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು कसं तशें सांगतात ना बाय म्हाका तशें दिसताच कळ्ळी बाय सो कीर्ती वाडत राब म्हणच्या कळ्ळी बाय भारी लायक जाला फर्स्ट क्लास जिओ थँक्यू मस्त धन्यवाद मल्ली मॅम नायक मॅम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आशिल्ला चेंद जायनी कांय चेंद जायनी भारी चेंद जाला थँक्यू नायक कशें आसा चेडा आराम आसा मॅम आराम आसता व्हेरी गुड मस्त 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 चेंज जाला भारी चेंज जाला ಬಹುಶಃ हें पद कंपोज करून रेकॉर्ड करून जन पावन एक 20 की 22 वर्स नंतर तूं जन्म आयली आमा हें पद म्हणचे खातीर जन्म आयल्या की म्हूण दिसता म्हाका इताक म्हळ्यार वन ऑफ दी फायनेस्ट लिरिक्स भारी चंद साहित्य 37 इयर्स जाले हांवें रेकॉर्ड करून 1987 36 इयर्स जाले 36 वर्स जाले तशी 36 वर्सां फुडें केलेले आत्ताय तुगेल तोंडान आयकून म्हाका खुशी जाता कसलें म्हळ्यार कसं की एक काम केल्लें आसा पळय त्या मुखार सुनू तुमगेल जनरेशनाचें ते मुखार व्हरतात ते पद पुरा म्हणलें एक धैर्य म्हाका आयलें मस्त खुशी जालें तूं म्हणलेलें भारी चंद जाला मस्त चंद जाला आनी हंत पळय ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದ ಹೃದಯ ಬಾಯಿ ಕಲಮದಾನಿ ನಾಲಿಗೆ ಎಂಬುದು ಲೇಖನಿಯು ಕೈ म्हळ्यार कसलें शुद्ध जलमन बिळिय कागद म्हळ्यार धवी कागद म्हळ्यार कसलें तांत एक डॉट ना हृदय म्हळ्यार हृदय बिळिय कागद म्हळ्यार कसलें स्वच्छ जल मना भितरी बाई कलमदानी म्हळ्यार कलम म्हळ्यार हें कसलें इंक दवरचें तसलें शाई फुडें पुरा शाई आशिल्लें पळय पेन आतां पुरा तें ना आतां हें ना बॉल पेन ते शाई घालचें तसलें बाटली आसा पळय तशी
ತಂತು ತೊಂಡ ತಕೊಂಡು ಯೋಚಿತ ಸಲ್ತೆ ಶಾಯಿ ನಾಲಿಗೆ ಎಂಬುದು ಲೇಖನಿ जीभ लेखनी म्हळ्यार कसं जालें जिब्बे तकून शब्द येवचे त्या तोंडा तकून भायर येवचे अशी पुरा सांगता आसा आनी कंड मेळ्ळल्या पुराव आडपणी देवा तुगेलागी मात्र तसले श्रीपती पादारविंद सेवे ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ आमी पुरा करचे तेचे भजन करचे म्हळ्यार कसं जालें श्रीपती पादारविंद ಎಂಬ सेवे ಎಂಬ व्यापार तसले अद्भुत जावन तूं सांगला मस्त चंद सांगला तुका हें कॉम्पिटिशन सोड हें कॉम्पिटिशन एक विशय तूं एक 10 निमिषां खातीर विसरून सोड हें नाकाच तूं विसरली म्हणून जाल्यार येस पळय तूं प्रॅक्टीस केली म्हणून जाल्यार एक दीस तूं हें कर्नाटकाचें हें देशाचें एक व्हड गायक जाता थँक्यू मॅम. तातूंत म्हाका कसलेय संशय ना चेडा तूं तें काम करका कितें तें काम करचे खातीर ताजें फस्ट स्टेप कसो म्हळ्यार 5 वपास यो नेक्स्ट राउंडाक कितें मस्त धन्यवाद नायक माम. थँक्यू दीप्ती. थँक्यू. आमगेलो आजी सीझन 2 तूं पार्टिसिपेट केलें तेसले सीझन 2 तूं फायनलिस्ट जावन आशिल्लें तेसले दीप्ती प्रभू उप्पिनंगडी तकून आयिल्ले सती ह्या राउंडाक तांणी डायरेक्ट जावन आयिल्ले सती सो दीप्ती प्रभू वेलकम टू द शो. सो तुमकां कशें फील जाता सीझन 4 सीझन 2 नंतर पार्टिसिपेट करता अशें कंटेस्टेंट्स ह्या पट्टी मस्त चॅलेंजींग आसा ती लायक आतां ह्या पट्टी सीझन 2 समेत मस्त आमकां फ्रेंड्स समेत आसा ती लायक तांगेल बगी गोत्तस बट ह्या पट्टी मस्त विंगड कंटेस्टेंट्स समेत आसा ती मस्त चॅलेंजींग आसा ती तेंची आमगेल बेस्ट आमी दिवका सो तेंच सो लास्ट सिजनान तुमकां मस्त शिकूंक मेळ्ळें आसा सो एक केलो विशय सांगीत की तुमगेलांत तुमी चेंजीस कोण घेतिले तुमगेल सिंगिंगान तुमी चेंजीस कोण घेतिले स्टार्टिंगान तूं लायक सिंगिंगान म्हाका भाव दिवन सिंग करचें म्हाका गोत नाशिल्लें त्या म्हाका मेन हें तूं वॉयस ऑफ CSB सीझन 2 फस्ट राउंडान तुजें कळलेलें आसा सो तेंच आतां कंटिन्यू करून येताना आतां सिंगिंगाचें मस्त चेंज जाला आमगेलें सो तेंची मस्त इम्प्रूव जाल्ला आतां सो हांव मस्त कॉम्पिटिशन दिता ह्या पट्टी तेंच येस खंडीत तुमी सीझन 2 तूं पार्टिसिपेट केलेले निमित्त मस्त एक्सपेक्टेशन्स आसा जनाल्या तुमगेल वयरी सो एक्सपेक्टेशन्स तुमी मीट करताची म्हूण आमी लेखताची तुमकां लायक जावं म्हूण हारयताची ऑल द व्हेरी बेस्ट दीप्ती. आता आमगेल मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट शांतेरी शणै. शांतेरी सीझन 1 तूं ह्याच वेदिकेर परफॉर्म केलेला अपास ह्याच वेदिकेक आयिल्लो आसा कशें फील जातास मस्त खुशी जाता सापासे स्टेज एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा खंयच्या पद म्हणून आसात सकल ग्रह बलनीने. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव सकल ग्रह बलनीने सरसि जाक्षा सकल ग्रह बलनीने सरसि जाक्षा निखिल रक्षकनीने विश्वव्यापकने निखिल रक्षकनीने विश्वव्यापकने सकल ग्रह बलनीने
निजाक्षा सरसी जाक्षा थँक्यू ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಮ್ಮ ಶಣೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿಶಿಲ್ಲ शांतेरी सांग मग भारी लायकून म्हणला तू देतो थँक्यू सो मच हे कोण म्हणाले ओरिजिनल गुत्स कोणाल कंपोजिशन्स एन एस कामत MS कामत. एम एस कामत वसंत कनकापूर कंपोजिशन्स तू बार लायकून अटेम्प्ट केला ते Thank तू दोन दोन राग आशिल्लो तू तें चंद करून तें मॅनेज करून वेला तुवें आनी तुगे लायक वॉयस आसा शिकतस की तू वय वय हिंदुस्तानी ज्युनियर झाला मी वय वय जाऊ दे आतां वय वय शिकतस शिकतस कंटिन्यू कर देवा तुका लायक भविष्य आसा लायकून म्हणला तुवें Thank you. भक्तीपूर्वक जावन म्हणला तुवें भारी खूश जालें बेस्ट ऑफ गुड लक थँक्यू सो मच जाय देवा थँक्यू मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಶಣೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿಶಿಲ್ಲ शांतेरी सांगायची. कशें आसा मा आराम आसता हुशार आसा. व्हेरी नायस मस्त चंद कोण थँक्यू म्हणत सो मच हें एक्चुली वसंत कनकापूर पंडित वसंत कनकापूर धारवाड हांनी कंपोज केलेलें तसलें एक पुरंदरदासाल रचना हें 1992 की 93 रेकॉर्ड केला आमी बेंगलोरांतू तांतू कनकापुराल कंपोजिंग MS कामतीन म्हणलें MS कामत मामान तशी आनी हाजे मिनींग भारी चंद आसा सकल ग्रह बल न्ही आतां मस्त जनाक पळय ते नमगोचे हे नमगोचे मस्त जनाक कशें आसता म्हळ्यार म्हाका ते ग्राचार हे ग्राचार ते आसा म्हण आमी गेले आतां म्हाका 7:30 म्हाका ते अष्टमा शनी आनीक मागीर मात ते पुरा म्हणटा पळय पुरा म्हणून मस्त टेन्शन करतालो आसतना तांकां कितली चंद आन्सर पुरंदरदासान सांगला म्हण परमात्मा पशी होड खंयचेय ग्रह बल ना म्हणून हे पुरा ग्रहांक दामाटून दवरची तसली शक्ती आसची परमात्माक तशें जेतना सकल ग्रह बल न्ही रविचंद्र बुध न्ही राहू केतू न्ही पुरा तूची तांणी पुरा कसलेय करूं ना म्हणटना तुची संपूर्ण म्हणटना तुका नमगले म्हणून जाल्यार म्हाका कसल 7:30 लागना कसं अष्टमा शनी लागना आनी कसल आसल्यार लागना तशें जाल्यार भितर पुरंदरदासान हें आत्ताचें पुरा स्वल्प ढोंगी ज्योतिश आसा पळय तसल्यांक समजलेलें उत्तर पुरंदरदासान हें पदान दिलां ढोंगी ज्योतिश ज्योतिषशास्त्र वायट वे न्हय खंडितय न्हय चंद करून कसं परिणाम जाता म्हणून ते मात्र सांगतात आनी त्या ग्रहाचे बल कशें आसा म्हणून जाल्यार पुरंदरदास सांगता त्या ग्रह पुरा कसलेय करो ती चांग की वायट की आमी देवान नामस्मरण केलें म्हणून जाल्यार देव आमगेलो ओट्टस म्हणून जाल्यार खंयचेय ग्रहाचे वायट एफेक्ट आमगेले वयर येना म्हणलें एक दिव्य संदेश हें हांतू दिलेलो तसलें तूं चंद कोन्न म्हणलां म्हाका मस्त खोशी थँक्यू जालें सो मच मस्त खोशी जालें भारी खोशी जालें म्हाका वापस नेक्स्ट राउंडाक यो धन्यवाद मॅम मस्त ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯ್ಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು आयची संचिके हांगा मुक्ताय करता आसची मुक्ताय करचे पुढे आमगेल्या जड्जसांक धन्यवाद सांगू का श्री राघवेंद्र मली मॅम तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता आसा तशीच श्री पुतूर नरसिंह नायक मॅम तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता आसा तशीच श्री शंकर शेणे मॅम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता आसा तशीच आमगेलो टू आतां म्युझिशियन्स टीम वय आसा हांकां मस्त धन्यवाद सांगता आसा आमी तबलेरी अभिजित शेणे मस्त धन्यवाद राघवेंद्र रंगदोल मस्त धन्यवाद रामनाथ किणी हांणी ताळे रसाची तुमकांय मस्त धन्यवाद लोकेश संपिगे हांणी फ्लुटार रसाची मस्त धन्यवाद दीपक बेंगळूरू हांणी कीबोर्डार रसाची मस्त धन्यवाद आयचे एपिसोड हांगा मुक्ताय करता आसची अनेक असलेची एक इंटरेस्टिंग एपिसोड घेवन तुमगेल मुखार येता म्हूण सांगताची आयचे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता आसा पळयता राबाची सेंचुरी वॉयस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया धन्यवाद